मीटिंग्स घेतली एक्झॅक्टली स्पेशली शेक आदेश कोणगाचे आणि दुसरे विषय किती किती डिस्कशन झालं. शेक्स आर अ पार्ट ऑफ म्हणजे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांचे बिजनेसीस तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक शेक पॉलिसी सबलेट करपाक दिना आनी पयले दिसाच्यान आमी क्लियर आसा की आमी सबलेटींग अलाव करनात म्हणून. लास्ट इयर जेन्ना कंप्लेन्स येताले देवर एलिगेशन दॅट गव्हर्मेंट वील सबलेट ऑर वील डू थिंग्स. We have been clear from day one that we need to support our Goan brothers. आणि शेक ओनर असोसिएशन क्रूज जावं तांचे असोसिएशन मेंबर जावं तांच्या बरोबर कंटिन्युअसली तांच्या वांगडा लास्ट 2-3 वर्सां काम करीत आसात टू एन्श्योर दॅट तांचे प्रॉब्लेम समजून जाग्यार घालून फुडें वचपाक. वॉट वी अंडरस्टँड नाव इज दॅट देर आर सर्टन शेक्स वीच वर सबलेट, सो वी हॅड पुट देम ऑन कॅन्सलेशन मोड. तातूंतले 23 जाण वेर गोअन्स गिवन टू अनदर गोअन तांच्या सोयऱ्या भितरूच वेदर which was tracked to the payment code. The payment receive जाता हें केल्लें. सो तांकां आमी कॅन्सलेशन मोडार घेतिल्ले आशिल्ले. मागीर तांची मागणी आशिल्ली की कन्सिडर करचे शेक ओनर असोसिएशन तशेंच कोस्टल एमिलीज बाबजीत जावं मायकल जावं बाकीचे केम विथ अ रिक्वेस्ट की तांचे टू रिकन्सिडर देम एज फार एज दीस पर्टिक्युलर शेक्स आर कन्सर्न. सो मुख्यमंत्री कडेन उलोवन वी डिसायडेड दॅट वील गिव देम वन चान्स. तांकां सारा पेमेंट सगळें आसा तुमच्या हातीन करून घेयात and we will allow you to give that particular thing. So 23 जाणांचे जे शेक आशिल्ले ते रिन्युअलाक घेवचे, जे कितें प्रॉब्लेम आसा सॉर्ट आउट करून तांकां चालू करपाक दिवचे. ह्या आमी म्हाका दिसता सगळें डिसिजन घेवन क्लियर करून दिल्लें आसा वीच दे वील ऑल्सो बी एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेसीस फ्रॉम कलांगूट जावं बोरजे जावं बाकीचे एरियाज साऊथ. सो विच एवर वे बीन देर विच वर गिवन दस शेक्स टू अनदर गोवन ते आमी रिकन्सिडर केल्ले आसा. And we have told them to ensure that they pay the fees and start. कित्याक सगळ्यांनी शेकांचे काम चालू केले. Everybody is expecting a good season and we need to support them to give that experience to the tourists when they come to Goa and want to have a Shek experience.